नमस्कार येवकार दोनपारच्या खबरांत साहिल नारुलकराचो येवकार खबरो विस्तारान। कला अकादमीच्या रिनोव्हेशनाचे कामाचे गैरकारभाराचो बोवाळ सोंपना। सोमार गोंयचे कला अकादमी आणि हेर प्रतिष्ठीत नागरिकांनी मेळून पणजे कला अकादमी विशीं श्रमशक्ती भवनात महाचर्चा दवरल्या। कला अकादमी बेगोबेग कलाकारां खातीर उक्ती करची म्हणून मुख्यमंत्री, राज्यपाल आणि कला आणि संस्कृती मंत्र्याक निवेदन दितले म्हूण ते सांगतात। कला अकादमीच्या रिनोव्हेशनाच्या कामाचो गैरकारभार गोंयभर गाजता। सुमार 70 कोटी रुपया खर्च करून सुद्धा कला अकादमी पावसात गळटा। तशेंच कला अकादमीची लायट आणि साऊंड सिस्टम सारकी बाबत म्हूण कलाकार उलयतात। ह्या विशयी सरकाराक जागोवपा खातीर गोंयच्या नामनेच्या कलाकारांची सोमारा पणजे महाचर्चा। दुरुस्तीच्या नावानं या कला अकादमीची जी पडझड चालली आहे, तोडमोड केली आहे अथवा घडली आहे, ती खरंच म्हणजे एक दुःखद अनुभव देणारी आहे। मलाच नव्हे तर सगळ्या गोमंतकीयांना देखील। परंतु आपण सगळे एकदम चिडीचुप्प आहोत, कोणी काही बोलत नाही, त्याचं कारण काही ते कळत नाही। परंतु खरंच म्हणजे जसं आपल्याबद्दल बोललं जातं तसे आम्ही गोवेकर एकदम सुशेगाद आहोत का? नाही, हे मला तरी मान्य नाही। क्रांती दिनाच्या पूर्वसंध्येला काही कलाकारांनी, आम्ही समविचारी कलाकारांनी एकत्र येऊन एक बैठक घ्यायची अशी ठरली आहे। त्या बैठकीमध्ये या कला अकादमी संबंधीचे साधक मादक सगळे विषय आहेत ते चर्चेला येणार आहेत। आणि ही बैठक जी आहे ती श्रमशक्ती भवनाच्या 6व्या मजल्यावर जिथं गुजचं कार्यालय म्हणजे सभागृह आहे त्या सभागृहामध्ये संपन्न होणार आहे। सोमवार आहे, परंतु ईदची त्या दिवशी सुट्टी आहे आणि त्यामुळे मी सगळ्या कलाकारांना, कलाप्रेमींना कळकळीची विनंती करतो की तुम्ही मोठ्या संख्येनं या सभेमध्ये उपस्थित राहा। परंतु एवढा सगळा खर्च करून कला अकादमीमध्ये ज्या वेळेला प्रयोग चालू असताना पाणी गळायला लागतं, मुख्य कला मंदिरामध्ये, दीनानाथ कला मंदिरामध्ये, त्यावेळेला कुठेतरी हाय होतं। नामनेच्या कलाकारांनी महाचर्चेविषयी सोशल सायटींचेर बरीच जागृताय केल्या। चर्चे वेळार कला अकादमी वाटोवपा खातीर फुडली रूपरेषा थारतली। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी। सुमार 6 लाखाचे बीफ चोरयां आयात करपी एकल्याक केरी सत्तरी चेक नाक्यार धरलो। 3,000 किल बीफ बेळगांव सावन गोंयांत हाडटालो। मजगती गोरवां कत्तलीक व्हरतना म्हूण एक व्हिडिओ व्हायरल जाल्लो। दोगांक धरले। गोरवां आपलीच म्हूण तांचो दावो। पुरावो नाशिल्ल्यान दोगांयकूय भितर घातल्या। 2 दिसां पयलीं सत्तरी वेळग्या गोरवां गाडयेंत व्हरता म्हूण बोवाळ जाल्लो। एकल्याक उखल्लो। बेळगांवसान सुमार 2,920 किलो गोमांस घेवन गोंयांत येवपी एक पिकअप केरी चेक नाक्यार धरली। सुमार 6 लाखाचे मांस जप्त केला। एक कर्नाटक पासिंग गाडी कर्नाटकाच्यान गोंया वाटेन येताली आणि तेतून फुल सगळे गायचे मांस जे आसा ते लोड केल्ले आसले आणि टोटल जे मांस आसा तेजी वेट आसा 2,970 kg। अप्रॉक्सिमेट तेजी प्राइस आसा 6 लाख सुमार रेट प्राइस आसा तेजी। आणि जाका राती पोलिसांनी अरेस्ट केलं तेजें नाव मेहबूब सुबानी म्हणून, जी कर्नाटका पासिंग गाडयेंतल्यान तो मांस घेवन येतालो आणि ते सगळे ताका अरेस्ट करून फुडली चौकशी चालू आसा। मजगती काल राती 2 जाण गोरवां स्लॉटरिंगाक व्हरता म्हूण बोवाळ जाल्लो। हो व्हिडिओ पळयात। वाळपय हॉस्पिटला कडल्यान मेन हायवेतल्यान 2 जाण कोण तरी गोरवां घेवन वयताले। एक वासरू जे आसले तेका स्कुटीच्या तेंच्यानी बसयल्ले आणि फाटल्यान गाय जी आसली ती गाय तेंच्या फाटल्यान धांवताली म्हणून। जेन्ना हो व्हिडिओ बरेच प्रमाणात सोशल मिडियाचेर व्हायरल जावपाक लागलो तेन्ना पुलिसांक आमी परतून कॉन्टॅक्ट केले, विचारले की कोणी कितें कंप्लेंट रजिस्टर केला काय कितें म्हणून। पुलिसांनी सांगलें की तो त्या गोरवाचो ओनर म्हणून सांगला आणि तो खंय आपली गोरवां घरा व्हरतलो म्हणून सांगला। पण जेन्ना पोलिसांनी तांकां आपयले आणि जेन्ना तेंच्याकडे चौकशी केली तेंच्याकडे तेन्ना रेलिव्हंट डॉक्युमेंट नसले किंवा कसल्याच प्रकारचो एविडन्स नासलो जेणे करून ती गोरवां आपली प्रूव करतात अशें म्हणून ताका लागून तांकां लेट नायट मागीर दोगांकूय अरेस्ट केल्ले आसा। मजगती 2 दिसां पयलीं वेळगे गांवांतल्या लोकांच्या सादुरकायेक लागून गोरवां गाडयेन भरपी एकल्याक धरिल्लो।
सत्तरी तालुक्यातलं वेळग्या एक गाव आसा त्या वेळग्या गावात रातच्या वेळार कोण तरी गाडी घेऊन आयलो आणि गोरवांक त्या गाडयेन भरपाचो यत्न करतालो. सो गांवचे लोक अलर्ट रावन तेंच्यांनी पयलींच त्या गाडयेचेर लक्ष दवरले आणि हो प्रकार घडच्या पयलींच तेंच्यांनी थांबयलो आणि त्याच्या उपरांत तेंच्यांनी पोलीस स्टेशनाचेर कंप्लेंट दिल्ली. पोलीस स्टेशनाक जेन्ना आमी फोन करून विचारले तेन्ना तेंच्यांनी आमकां सांगले की आमी स्पॉटार गेल्ले पण गाडयेन जी गोरवां नासली तेका लागून आमी कांयच करूं शकना म्हणून सांगले. तरी पण गांवच्या लोकांनी रातचे 1 मेरेन रावन थंयसर जी गाडी आयिल्ली गोरवां भरपाक तेच्या अगेन्स्ट कंप्लेंट दिवन तेंच्यांनी सांगले की एन्क्वायरी करची म्हणून सांगला. सत्तरीच्या प्रुडंटा खातीर कल्पेश गांवस. मंत्री माविनाक जीएसटी कावन्सिला वयल्यान काडलो म्हूण लोकांनी वादची वार्ता करपाची गरज ना. कायद्या प्रमाण राज्याचो अर्थमंत्री जीएसटी कावन्सिलार प्रतिनिधित्व करता. पर्रीकर मुख्यमंत्री आसतना सावन माविन कावन्सिलर आशिल्लो. आता अर्थमंत्र्याच्या नात्यान आपूण प्रतिनिधित्व करतलो म्हूण मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान खुलासो केलो. सीएम जीएसटी काउन्सिलाचेर सध्या तुम्ही आसताले, पयलीं माविन आशिल्ले. जीएसटी काउन्सिलाचे फायनान्स मिनिस्टर आसतालो पळय, सगळ्यांचे फायनान्स मिनिस्टरच आसा. आमच्या आतापर्यंत माविन जे आसा पळय हे जीएसटी मेंबर म्हणून ताका पयलीं हुनरबाई आसतना डेप्युट केले ते कंटिन्यू केल्ले. आता कालांतरान हांवूय मदीं मिटिंगेक वचपाक लागलो. आता म्हाकाय थोडोसो टायम आसा सो दॅट त्या जीएसटीच्या मिटिंगेक फायनान्स मिनिस्टरच वयचो हाजे फक्त हे येयला. त्याबद्दल जो पत्रकारांनी जो गैरसमज करून घेतला पळय न्ही तो गैरसमज करून घेवचो न्ही, असो डिफरन्सीस करून घेवचो न्ही. काढून उडयलो बीन असो काय प्रकार नासता. इट इज ओनली दॅट त्या वेळार तो वतालो. आता परत एकदा फायनान्स मिनिस्टर वतलो म्हणजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भेट घेतला ह्या बद्दल हांव अभिनंदन करता. तांच्यानी गोंयांत भारतांत इन्व्हायट केला. आमी ऑलरेडी एक्सपोजिशन खातीर तांकां गोंयांतूय बी इन्व्हायट केला. ऑलरेडी माननीय मोदींनी कळयला. आमकां खूब त्यांच्यानी गोंयांत विजीट केली आसा. डोंगरे मांडूर एका ल्हान भुरग्याचे अवयव मेळ्ळ्यात. 2 पाय सापडिल्ल्यान बरोच खवदळ पडला. बॉडीचे बाकीचे अवयव गायब आशिल्ल्यान थळावे वेगवेगळे दुबाव उक्तायतात. शेनवारा सांजे मानस वाठारात एका बायलेक एका भुरग्याची कूड सापडली. तिणे गजाल थळाव्याच्या कानार घातली. आक्षे पुलिसांनी अनवळखी मनशा आड FIR नोंद केल्या. मजगती विरोधकांनी पुलिसांचेर फार काढलो. पश्चिम बंगालाच्या दार्जिलिंग जिल्ह्यात सोमारा सकाळी रेल्वेचो अपघात जालो. एक माल भरपी रेल्वेन कंचनाजंगा एक्सप्रेसाक फाटल्यान मोखली. आता मेरेन 5 जाण सोंपले. 30 जाण जखमी. रेस्क्यू ऑपरेशन सुरू जाला. केंद्रीय रेल मंत्री घडणूक थळार पावलो. अपघाताची खंय चवकशी जातली. बिरेस्तारा सकाळ सावन पुराय संवसारभर बकरी ईद भक्तिभावान मनयले. देशांत आनी गोंयांतूय उमेदीन ईद मनयले. गोंयच्या मशिदींनी नमाज अदा केल्या उपरांत मुसलमानांनी एकमेकाक ईदाची परबी दिली. पळोवयात गोंयची ईद. सबको ईद उल अज़हा की ईद मुबारकबादी देता हूँ और तमाम गोवा के और तमाम अहल आयाल सब लोगों को ईद उल अज़हा की ईद मुबारकबादी हमारी तरफ से. आज कोनाडी में वजह सुन्नी मस्जिद में शदीद तादाद से बहुत लोगों ने आज यहाँ पर नमाज अदा की. सबने नमाज का पूरा अरकान अदा किया और आज नमाज आज मुकम्मल पूरी हो गई है और काफ़ी पैमाने पे काफ़ी तरह से लोग यहाँ पर मौजूद थे. कम से कम 500-600 के ऊपर लोग यहाँ पर मौजूद थे. सबने आराम से और अपने बाइज़्ज़त सबने नमाज यहाँ पर अदा की और यहाँ पर सुकून और अमन के साथ सब लोगों ने नमाज यहाँ पर अदा की. और ये स्पेशल ईद उल अज़हा जो यहाँ पर बकरी ईद मनाई जाती है, जो हज़रत इब्राहिम सलाम और हज़रत इस्माइल सलाम के याद में इस चीज़ को हम मनाते हैं. अल्लाह ताला इस मुबारक दिन के सत्ते में हम सबको मोहब्बत और उल्फत के साथ ज़िंदगी गुजारने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए. अल्लाह ताला इस मुबारक दिन की बरकत से हमारे शहर में सुकून व इत्मीनान अता फरमाए. हमारे मुल्क में सुकून व इत्मीनान अता फरमाए और मुल्क में पूरी कौम को अल्लाह ताला सुकून व इत्मीनान के साथ ज़िंदा रहने और ज़िंदगी गुजारने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए. कुर्बानी वाली ईद है कि इसमें कुर्बानी दी जाती है कि इसमें जो है कुर्बानी इसकी भी दी जाती है कि सिर्फ जानवरों की नहीं और सिर्फ जो है जानवर कुर्बान नहीं किया जाता बल्कि ये भी कुर्बानी दी जाती है कि जिसके पास पैसा हो, जिसके पास माल हो, अगर वो
अगर वो ये कुर्बानी न दें तो जो है वो हमारी ईदगाह की तरफ ना आए, हमारे ईदगाह में ना आए, हमारी नमाज में ना आए। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से वईद है। हांव मागता प्रत्येक आमचे जे गोंयकारां कडेन की ईदाची तांकां मनांतल्यान एक आमची सगळे मुस्लीम जावं तो आमचो हिंदू म्हजो भाव जावं क्रिश्चन म्हजो भाव जावं सगळे तांकां हांव ईदाची परबी दिवंक सोदता आनी हांव मागता की देवान सदांच आमकां खुशालकाय धरची मेळून दवरची ईद सगळ्यांच्या घरां आसची ते आमचे मुसलमान हिंदू क्रिश्चन सगळ्यांचे आसूं आमी मेळून रावपाक जाय ही आमकां एक दिशा दाखोवन दिता आनी कुर्बानी म्हणटा ती आमची एक अशी आसा आमकां एक त्याग दिवपाचो आमी प्रत्येक ती फ्रेंडशिपीन जावं ते खंयची आमी बरेपणान जावं ते भाशेन आमकां एक शिकयल्लें आसा आमकां एक सांगलेलें आसा. काणकोणा पोळ्या ट्राफिक पुलीस कर्नाटकाच्यो गाडयो अडवून विनाकारण पिट्टात. कारवारचो आमदार सतीश सैल प्रुडंटाकडे उलयलो. पोळे चेक नाक्यार खंय तपासणी केल्या उपरांत 500 मिटराचेर परत पुलीस आडयतात. कर्नाटकाच्या गाडयांक टार्गेट म्हूण सैलाचो आरोप. गोंयच्या मुख्यमंत्र्यान लक्ष घालचो खासा रिपोर्ट. कर्नाटकांतल्यान गोंयांत येवपी गाडयो पोळे गोवा कर्नाटक शिमेवयल्यान भितर सरल्यो की परत पुलीस आडयतात म्हूण बोवाळ. 500 मिटराचेर खंय पुलीस रावतात. कर्नाटक रजिस्टर गाडयांकूच टार्गेट करतात म्हूण सध्या बोवाळ चल्ला. आमी आज आसात पोळ्या काणकोण हांगा. हो जागो जो आमी पळयता हो जागो जो आसा 1/2 किलोमिटराचो आसा पोळ्या बॉर्डरीसून. आमचो कारवारचो MLA सतीश सैल हेणें काल पयर एक स्टेटमेंट दिलो की पोळ्या गेटीर जेन्ना सगळ्यो गाडी येता कर्नाटकासून थंय एक्सायज आसा RTO आसा आनी पुलीस आसा ही तिनूय यंत्रणा थंय आसतना सगळें चॅक करून कर्नाटकाची गाडी जेन्ना भितर येता तेन्ना 1/2 किलोमिटराचेर परत त्या गाडयेक कित्याक अडोवची पडटा काय म्हणून तो म्हणटा एक तरी स्पेशली टार्गेट करून कर्नाटकाच्योच गाडयो मुद्दाम हाडयल्यो वयता आनी थंय कितें चलता म्हाका आपणाक खबर ना. Through border with police and with excise and with RTO. Again, police people are putting the gate, stopping in Sheri. Sheri, that too other than Goan vehicle. That is neighbor. म्हणजे पर्टिक्युलरली कर्नाटकाचे व्हेकल टार्गेट करता. It doesn't show healthiness of the department work. ओके. त्याची मागणी आसा की CMan आनी जे खंयची खाती लागता त्या खात्यांनी हितून लक्ष घालून तेजे प्रॉपर एक्शन घेवपाची. आमी आज हांगा येयले तेन्ना 2 गाडी आमी मेळ्यो हाडयल्ल्यो पूण जेन्ना आमी कॅमेरा लायलो तेन्ना गाडी हाडप बंद जाल्यो. तुम्ही पळोवपाक शकता आतां गाडी हाडप बंद जाल्लें आसा. हांगा नेमकी कितें चलता हें मोठी प्रश्नचिन्ह आसा. स्टुडंटा खातीर काणकोणच्यान बाबेश बोलता. जुनसवाडा मांद्रेचे धवरूक संस्थेन कॅच द रेन उपक्रम राबयला. डोंगरार फोंडकुलां मारून पावसाचे उदक जमिनीत जिरोवपाचो हो उपक्रम जेणे करून जमिनींतले उदकाची पातळी वाडटली. फाटले कितलेशेच वर्सां धवरूक संस्था सैम राखपाचें कार्य करता. ह्या संस्थेन आतां मेरेन हजारांनी झाडां लायल्यात. ह्या जेव्हा आम्ही चरये मारतो आणि त्या पावसाचं पाणी त्या चरयेनी साठवान रावता तेव्हा ती एरिया थंयसर मॉइश्चर क्रिएट जाता आणि थंयसर मगे आनीक बाकीची ह्या जुनसवाड्याच्या एरियार जर पयली ह्या 2-4-5 वर्सांनी जर ट्रान्सफॉर्मेशन पयला जाल्यार हंयसर जी चार आसा किंवा बारीक बारीक झाडी जे आसत ते खूप क्रिएट जाल्लेले आसत. तर ह्या चरये मारले त्याच्या खातीरच जाल्लेले आसत. आयज 16 जून रोजी आमी हो उपक्रम एक चरये मारपाचो खास. पयलीं आमी असो नॉर्मली चरये मारत. आयज आमी स्पेशली जसं रुद्रेश मामल सरान सांगला की आमी ह्या दिसान एका दिसान 195 चरये मारपाचो उपक्रम दवरलेलो. तर हो स्पेशली आयचो दीस हे चरये मारपाकच दवरलो कारण हेंचो आमकां इम्पॉर्टन्स कळलेलो आसा की जेव्हा पाणी ह्या चरयांनी जिरतला आणि भितर जमनीत दवरतला तेव्हा ग्राउंड वॉटर जो आसा जसो आमी आमचो ग्राउंड वॉटर रिचार्जिंग जी आमी बॅरला पुरतो आणि बॅरलासून पाणी जा भितर जिरयतो त्याच प्रकारचो हो उपक्रम आसा. कॅच द रेन ह्याच्या अंतर्गत रेन वॉटर हार्वेस्टिंगाचे अनेक प्रकल्प सुद्धा धवरूक या संस्थेच्या अंतर्गत आम्ही केलेले असतात आणि ते फक्त गोव्यानूच न्ही जाल्यार महाराष्ट्रान सुद्धा 40हून अधिक प्रकल्प रेन वॉटर हार्वेस्टिंगाचे धवरूक या संस्थेच्या अंतर्गत आम्ही केलेले असतात. तुमच्या सगळ्यांकडे मागता की ज्या प्रकारे धवरूक संस्था आणि आम्ही सगळी जाणां काम करतात तेका हेल्प करपा खातीर तेचो एक वाटो जावपा खातीर तुम्ही सुद्धा सगळ्यांनी येवचे. विद्या प्रबोधिनी कॉलेजचे व्हॉलंटियर्स हांगा सातत्यान येता सातत्यान काम करता
अजूनही आनी देगेच्या गांवचे लोक हांगा येतात, ते काम करतात. तुम्ही सुद्धा सगळ्यांनी हांगा येवचे आणि आमकां मदत करची. पावसाच्या दिसांनी राना खात्याच्या संरक्षीत वाठारांतल्या न्हंयांनी घसघसेचेर वचपाक राना खात्यान बंदी घाल्या. ह्या दिसांनी उदक वाडटा, ताका लागून खोलाय आनी उदकाचो नेटूय अदमास चुकिल्ल्यान बुडटल्यांचो आंकडो वाडटा. 6 जूना सावन फुडलो आदेश ये मेरेन न्हंय आनी घसघसींचेर वचूंक बंदीची अर्द. पालवी वनपाल परिस्थितीचो निहाय घेवन रिपोर्ट दितलो. फाटल्या वर्सा तशेंच ह्या वर्सा कितलेशे इन्सिडंट्स आमकां अशें आयकूंक आयल्या जितून लोक चिऱ्या खणींनी तशेंच घसघश्यांचेर पेंवपाक गेले कडेन तांकां बुडोवन मरण आयलें. आनी हेजेच लागून 5 जुनाक जे चीफ वायल्ड लायफ वॉर्डन आसा तेंच्यांनी ऑर्डर काडल्या की कोणाकूच खंयच्याच घसघश्याचेर पेंवपाक वचपाक मेळचें ना जावं थंयसर वचपाकूच मेळचें ना. गेल्या वर्सा सुद्दां सरकारान अशीच ऑर्डर हाडलेली की लोकांक अशा तरेन घसघश्यांचेर तशेंच जे चिऱ्या खणी आसा थंयसर तांकां वचपाक मेळचें ना. खुबशे लोक जेन्ना पावस येता तेन्ना तांकां एक उमेद आसता की अशा तरेन जे घसघशे पावसा लागून जे घसघशे तयार जातात थंयसर पेंवपाक वचपाची जावं थंयसर पिकनिकेक वचपाची एक इच्छा आसता. पूण अशा तरेचे जे बुडोवन मरपाचे इन्सिडंट्स जाता तेजे लागून चीफ वायल्ड लायफ जे वॉर्डन आसा तेंच्यांनी ही ऑर्डर काडल्या की थंयसर कोणाकूच वचपाक मेळचें ना आनी फुडली तेंची ऑर्डर येतली तो मेरेन जे घसघशे आसा लोकांक थंय वचपा खातीर बंदी आसतली. तशेंच जे डेप्युटी कन्जर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट आसा तांकां तांणी ह्या गजालीचेर लक्ष दिवन जो रिपोर्ट आसा तो आपल्या कडेन रिपोर्ट दिवपाक सांगला, जाणे करून तांकां फुडें जे डिसिजन आसा की घसघशे परत लोकां खातीर उक्ते करपाक मेळटले काय ना हेजेर डिसिजन घेवपाक मेळटलें. आनी 6 जूना सावन आतां कोणाकूच जे घसघशे आसात थंयसर कोणाकूच पेंवपाक जावं पिकनीक सुद्दां करपाक वचपाक मेळचें ना. दोन 2024 युरोकप सर्त रंगात अंदू युरोपांतले 24 दिसांचो टिमी सर्तींत वांटेकार. 6 गट, दरेक गटात 4 टिमी. फायनल 15 जुलयाक. काल सांजे आनी राती पोलंड आड नेदरलँड, स्लोव्हेनिया आड डेन्मार्क आनी इटली आड अल्बेनिया गेम जाल्यो. ही आशिल्ली दनपारची अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, पॉडकास्ट, टाटा प्ले ॲप, जिओ टीव्ही ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट.